बागिवून जुवांचे पयले चिठी वेले वाचप. प्रितीच्यानो, आमी आयकलां आनी तुमकां आमी परगट करता तो जेजूचो संदेशो. देव म्हणल्यार उजवाड आनी ताचे सोवें कसलेंच काळोख ना. काळोखांत आमी चलता आसतना देवाच्या एकचारांत आमी आसा म्हूण आमी सांगलें जाल्यार सगळें आमचें जिवीत फुटकिरें, कित्याक स्वता प्रमाणें आमी जियेना. पूण जसो देव उजवाडांत आसा तशी आमी उजवाडांत चलता जाल्यार एकामेकाच्या एकचारांत आमी आसा. आनी ताच्या पुता जेजूचें रगत सगळ्या पातकांतली आमकां शुद्ध निर्मळ करता. आमकां पातक ना अशें आमी म्हणलें जाल्यार आमी आमकांच फटयता आनी आमचें सवें आनीक सोत ना. पूण आमची पातकां आमी ओळखून घेता जाल्यार देव आमची पातकां बक्षिता आनी सगळे खोटेपणांतली आमकां नितळ करता. कित्याक तो विस्वाशी आनी प्रमाणीक. आमी कधीच पातक करूंक ना अशें आमी म्हणलें जाल्यार आमी ताका फटकिरो करता आनी ताचें उतर आमचें सवें ना जाता. म्हज्या सुपुर्ल्या भुरग्यांनो, तुमी पातक करचें न्हय म्हूण हांव हें तुमकां बरयतां. पूण कोणूय पातकांत पडलो जाल्यार बापा मुखार आमचे खातीर विनोती करतलो आमकां एक शेरोती आसा. तो प्रमाणीक जेजू क्रिस्त. तो एकलोच आमची पातकां नाटा करता ती बोली, आमचीच न्हय बगर आख्या संवसाराची. देवाचें उतरे, देवाचें पडकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. शिकाऱ्याच्या फासांतली शेवण्या वरवीं आमी सुटून गेल्या. सर्वेस्पोर आमकां पावूंक नासलो जाल्यार जेन्ना मनीस आमच्या आंगार पडले तेन्ना तांचो राग आमचेर पेटून ते आमकां जिवीच गिळटले आसले. सबाब शिकाराच्या फासांतली शेवण्या वरवीं आमी सुटून गेल्या. आमी उदकान बुडून मरतलीं आसल्या. उदकाचो लोट आमकां ओडून व्हरतलो आसलो. तांची भिरांकूळ लारां आमकां गिल्ल्या बगर रावची नासलीं. सबाब शिकाराच्या फासांतली शेवण्या वरवीं आमी सुटून गेल्या. ताणें फास तोडून उडयलो आनी आमी सुटून मेकळीं जाल्या. जाणें रोचला स्वर्ग आनी संवसार तेच सर्वेस्पराच्या नांवान आमचो आदार. सबाब शिकाराच्या फासांतली शेवण्या वरवीं आमी सुटून गेल्या. उद्गार. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora. आमी तुका वाकाणटाव देवा, तूं सर्वेस्पर म्हूण आमी ओळखून घेता. रोग साक्षांचो निर्मळ पुरजोळी समो तुका वाकाणटा सर्वेस्परा. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora. मातयो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. ते उदेतींचे विद्वान परत वचना फुडें जुजेक स्वप्नांत दिश्टी पडून एक देवदूतान म्हणलें, उठ, बाळकाक आनी ताच्या वैगे आनी इजिप्ताक पळोवन वच, आनी हांव सांगी पर्यंत थंय राव. तर हेरोड बाळकाक ना करूंक ताची सोद करचो आसा. जुजे उठलो आनी बाळकाक
आनी ताची आवय घेवन तेच राती इजिप्ताक पळून गेलो आनी हेरोद मोरोसोर थंय रावलो. इजिप्ताक नावन म्हज्या पुताक हांवें आपूण हाडलो अशें सर्वेस्परान प्रवाद्या उदेशी सांगलोलें उतर पाळचे खातीर हें घडलें. विद्वांनी आपणाक फटयलो म्हूण पळोवन हेरोड एकदम रागाबुरीत जालो आनी आपले मनीस धाडून बेतलेमांत आनी भोंवतणी आसलेल्या गांवांनी विद्वां कडेन विचारून घेतलेल्या काळाच्या हिशोबा प्रमाणे 2 वर्सांचे वो उणे पिरायेच्या बाळकांक मारून उडयले. तेन्ना जेरेमायास प्रवाद्या उदेशी अशें सांगलोलें तें खरें जालें. रामा गांवांत एक साद आयकूंक आयलो, मोठे रोडणे आनी विलाप. राकेल आपल्या भुरग्यांक रडटाली आनी ती नाच जाली म्हूण बुजवण घेनासली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ शुभ वर्तमानान हेरोड राजा पदवी आनी राजवटकी सांबाळूंक सुपुल्ल्या बालकांचो जीव काडचो आसलो तेन्ना देवदूत बागीवून जुजेक स्वप्नांत बाळकाक आनी मारयेक घेवन इजिप्तांत पळून वचूंक फरमायता. दुबाबाविरेत जुजेक खून जाली आसतली पूण देवाचेर पातयेवन जिवपी जुजेन वेळ इबाड करिनासतना इजिप्ताक पळून गेलो. बागीवून जुआंव आपले पयले चिटीन देव म्हणल्यार उजवाड आनी ताचे थंय काळोख ना म्हूण कळीत करता. उजवाड सगल्यांक खुशालकाय दिता जाल्यार काळोख भिरांत आनी आकांत हाडटा. मनशान पातक करून काळोखाचो अदीक मोग केलो. देव मोगाळ पातकांत जियेतल्या मनशाक जेजू देवा मुखार मदेस्ती कसो आमकां भोगसणी दिवंक तयार म्हूण बरवोसो उपजायता. देव आमच्या जिवितांत आव्हानां दिता तेन्ना बागीवून जुजे भाशेन देवाचेर पातयेवन तांकां फुडो करूंक देवाचो उजवाड आमचेर मागुया. म्हजो थाराव काळजीदारपणान आनी देवाचेर बावार्थ दवरून जिवितांत येतल्या आव्हानांक फुडो करूंक वावुरया.